सर्वेश्वराचो बोरमोर स्वर्गरा बरोच व्हडलो सर्वेश्वराचे मोदीर सगळ्या बरोच व्हडले देवाच्या दोंगरा चोडुया ताच्या मंदिरात चोमुया देवाच्या दोंगरा चोडुया ताच्या मंदिरात चोमुया हिशोब नाचल्यो वर्सां सगळी रासां तुजी चोमतात एका साड्यान मुरगोटून आरत बरी ती म्हणटात देवाच्या दोंगरा चोडुया ताच्या मंदिरात चोमुया देवाच्या दोंगरा चोडुया ताच्या मंदिरात चोमुया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी आनी मागीर मोग सेवकार हे सकाळच्या दिसाक ह्या अवतारा भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या आनीक एक दीस देवाचे मोगाचें दान आमकां खुशाल जावया आनी संतोश भरीत काळजान हे मिसांत वांटो घेवया. आज 2 इंटेन्शन्स आसात. पयलें लुर्दीस दायस ही जोत्मे बसत 3ऱ्या वर्साचो उगडास ही गोची करतात. लुर्दीसिका सासणाची शांती मागता आसतना विमीत पारेनार हे आमचे बाब बसत मागुया. 2ऱ्या वर्साचो उगडास विमीत पारेनार सर्गीच्या बापान आपले शांतीन विसवान घेवंक मागतना आपल्याचो वाडदीस समारंभात आल्वारो फेरांव क्रिस्टल ब्रिटो आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभात तांचे बसत मागुया. आमचे भुरग्यां आनी तरणाट्यां बसत मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां ताळगांवची आपल्या भुरग्यां सांगता सुटयांनी गेल्यात. तांकांय सगळे तरेच्या वायटांतली राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देव बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बांबडीनो प्रत्येक मिसांत देव आमकां उदीक आपल्याच्या उतराचेर पातयेवंक आपयता. दर एक क्रिस्ती मनीस खुशाल मनीस जिविताची जायतीं आव्हानां सो मेनी अनसर्टनिटीज ऑफ लायफ हें सगळें मनान धरूनय जेजू आमकां खुशाल क्रिस्ती जिवीत जिवंक आपयता. तर हे मिसांत भक्तीन वांटो घेवन काळीज मनाची शांती आमकां दी म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी असोक पातकी मेळकून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून करून उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो इसा
आरतुया. ओस्तुमतीच्या गांवांनी आज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब करतात. ही परब आमी आयतारा दीस करतल्या, पूण ओस्तुमतेक आयज जेजू जिवन जावन 40 दिसांनी स्वर्गार चडलो. आज हो दीस जेजूचो स्वर्ग प्रवेश. आमचे दोळे स्वर्गाचेर लावन जिवंक आमकां कृपा मागुया. देवा आमचे तारका, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. हे गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी सदांकाल संतोश भरीत रावंक आनी आमचे दोळे स्वर्गाच्या वस्तूंचेर दवरून जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. थंय जल्मोन पांताचो आकुला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इताल्याक तावन आयलोलो, कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचे म्हूण क्लाउदिसान हुकूम घाल्लो. पावलू तांचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करतालीं देखून तांचे सांगाता तो रावलो आनी ताचे बरोबर वावर करतालो, कित्याक तीं ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानान तो वाड विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासिदोनेक तावन पावले तेन्ना सगलो वेल देवाचें उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशीत म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कलपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपली आंगोस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां बुजूं. म्हजे पाळयेन हांव निर्मूल. आतां तावन हांव विदेशाशी वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक बुजतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाचे अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर भावार दवरलो. कोरिंतांतले जायते लोकान पावलूचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतरे. देवाचें वडुपकार. आमचो जबाब जातलो शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उज्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बालवान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलाचे कुलियेतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमची देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गुणगुणा सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराचो इसोर, सर्वेस्पराचो इसोर, सर्वेस्पराचो इसोर, सर्वेस्पराचो
जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मुरगोडटलीं. Solisforak soy soy, Solisforak soy soy, Solisforak soy soy, Solisforak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, थोडेच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताचे शिसांतले कांय जाणांनी एकामेकाक म्हळें, तो सांगता थोडेच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेतां. आनी तो आमकां म्हणटा तें कितें? सो ते म्हणटालेत, थोडेच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कोणा विचारूंक करताले म्हूण जाणून जावन जेजून म्हळें, थोडेच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोडेच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अशें हांवें मुळांत हाचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरंगवतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीच जातलो. तुमी कोणती बरीच जातल्यात, पूण कोणतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, खरें म्हळ्यार आज जेजूच्या स्वर्गांत प्रवेशाची परब. आदले काळार जेजू स्वर्गार वता तेन्ना पावस पडटा म्हणटाले. ह्या वर्साक आमची पास्कांची परब 31 मार्च आयली आनी देखून पावसाचो कांयच अदमास ना. ओस्तोमतेच्या गांवांनी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, युरोपाक, अमेरिकेक, ऑस्ट्रेलियाक आयज ही परब आनी लोक मिसाक वेता. आज सोंत डे ऑफ ऑब्लिगेशन. पूण आमच्या लोकांक भोव करून मिसांवाच्या गांवांनी ही परब आयताराक दुखोल्ल्या. लोकांक मिसांत वांटो घेवपाक जाय म्हूण. पूण खरें म्हळ्यार आज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब 40 दीस आज तुमी जाणात पोंत करपाक. आख्खो म्हयनो एप्रिलाचो 30 दीस, आयज 9 दीस आनी एक 31 मार्च, 40 दीस जाले. पूण आमी आयतारा दीस हो जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचो समारंभ व्हडलो दबाजो पाळटल्या. आमचे पणजेची इगोर्जीन फेस्त, असेन्शन ऑफ आवर लॉर्ड. भाव म्हणिनो, जेजू आपले जी कार्य देवान बापान आपल्याक दिल्लें काम सोंपोवन स्वर्गार वयचे आदीं आपले 12 जाणांक तयार करतालो. आज तुमी आयकलां, जेजू तांकां सांगता, तुमी रडटल्यात, पिरंगवतल्यात, थोडेच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. हें शिसांक सादें शीस तें तांकां समजूंक येनासलें कितें म्हणटालें. थोडे फावटी विचारूंकय भियेताले जेजू, गुरू लागीं विचारूंक भियेताले. थोडेच वेळान देखचे नात म्हणटाले जेजू तांकां, आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. एके इगोर्जेंत खंय भाव म्हणिनो एक नवोच पातकूर गेलो आनी हो पातकूर एका
मनशाकूय सदांच पळयतालो आमचो तोमास हाती भशेन, जाणटो मनीस वेयले हाती भशेन सदांच मिसाक येतालो आनी खुशाल आसतालो. सदांच खंय ताजे तोंडार आमुरकोस हांसो. वॉज ऑलवेज हॅपी, अ हॅपी पर्सन. आनी एका दिसा खंय पातकुराच्या मनान जालें हे मनशाक मेळुया. नवोच तो मीस काबार जातच खंय तो त्या मनशाक मेळ्ळो आनी ताका सांगलें खंय, बाबा आय सी यू ऑलवेज हॅप्पी, ऑलवेज जॉयफूल, यू नेवर मिस द डेली मास. कितें तुजो सिक्रेट? वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर जॉय, ऑफ युअर हॅपिनेस? आनी ताणें खंय आपल्या बोर्सांतले एक धाकटें कागद, एक धाकटें कार्ड काडून दिलें हे पातकुरा लागीं. आनी ताच्या ते कार्डाचेर खंय बरयल्लें आसलें कितें? फ्रेट नॉट, गॉड लव्स यू. फेंट नॉट, गॉड होल्ड्स यू. फियर नॉट, गॉड कीप्स यू. ही उतरां आसलीं. पिरगोव नाका, पिरगोव नाका, देव तुजो मोग करता. पडो नाका घुवडेवन, देव तुका आपल्या हातान दवरता. भियेनाका, देव तुजो सांबाळ करता. ही उतरां घेवन तो मनीस सदांच भोंवतालो आनी कसलेय परिस्थितींत ताका भिरांत नासली, पिरगोवप ना, कित्याक देव म्हजो मोग करता, ताका पुरो आसलें. तो भियेनासलो कित्याक तो जाणासलो देव आपलो सांबाळ करता, देव आपल्याक राखून दवरता. भाव भयणीनो, आवर लायफ इज सो व्हेरी अनसर्टन टुडे. आमच्या जिवितांत सगळीं आमी जायते फावटी सांडल्यांकूय. And uncertainties of life make us uncomfortable. आमकां सगळीं टेंशन, एंग्जायटी सगळें लागता. आनी हें कोत्ता आसतना भाव भयणीनो आमी विसरता आमचे बराबर देव आसा जो म्हज्या जिविताचो ओरंब आनी शेवट ह्या वातीचेर आमकां मेळटा. ही दोनूय अक्षरां आल्फा आनी ओमेगा, ग्रीक भाशेचें पयलें आनी निमणें अक्षर खुणायता देव ओरंब आनी शेवट मनशाचो. आनी देखून हो जाणटेलो मनीस आपल्याच्या बोर्सांत तें कार्ड घेवन आसतालो, देव म्हजो ओरंब आनी शेवट. हांवें पिरगोवची गरज ना, हांवें भियोवची गरज ना, हांवें गुण येवन पडची गरज ना म्हाका. तो म्हाका राखता, सांबाळटा, आपल्या हातांत, आपल्या ताटांत तो म्हाका उर्बा दिता. ही होल्ड्स मी इन हीज आर्म्स. बाबडी दो आज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरया, पिरगोवची गरज ना, शिसां भाशेन हुस्क्योवची गरज ना. They were lost when Jesus said, for a while I am with you and for a while I will not be with you. And in a while you will see me. हें सगळें तांकां कांय समजूंक येनासलें. जिविताच्या प्रश्नाक आमी फुडो करता तेन्ना आमकांय कांय समजूंक येना, तेन्ना अदीक आनी अदीक देवाचेर विस्वास दवरूंक गरजेचें. देव आमकां घोटाय दिता, देव आमकां स्फूर्ती दिता. God encourages us and strengthens us. In suffering, आमचे दूख येता तेन्ना टू लव हिम स्ट्रॉंगली, आमचेर कश्ट येता तेन्ना अदीक ताचो मोग करून, आमच्या जिवितांत आडकोडी मेळटा तेन्ना टू ट्रस्ट हिम इन डिस्पेर, टू ट्रस्ट हिम डीपर इन आवर हार्डशिप्स, and in uncertainties to depend on him with greater joy. आमकां जिवितांत कांय आडकोडी येना, दिसना, सगळेंच आडकोडी येतात. In uncertainties to depend on him even greater. आज मागुया ही कृपा आमकां, कित्याक तोच आमच्या जिविताचो ओरंब आनी शेवट. जेजू जो आमच्या आल्ताराचेर येतलो
ताचे लागीं आमकां ही कृपा मागून घेवया. बिठोरेंग आमी गायन गावया C15 देवा उथोर आमी घेतला पान 30 आणि 4 C15 पेज 34. देवा उथोर आमी घेतला ताका आमी सोबा Savam zaudi jivitaso mogan kelebetoniso Papa tuce utor manda mogan tuka भयणी भावंडू आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खरी पयली आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन बोवार्ते देवा आमचे मोगाळ बापा दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चोडून दी. अशें आत्म्यान शुद्ध निर्मळ जावन तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेल्या हे बलिदानान फाव ते पुरी वांटो घेवंक आमकां कोवाळायेन तुजी कृपा दी. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारव्या आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन भासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हरते तो भजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाळलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाचे नजार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, म्हणजे रोगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गुड पोरगोटया. Jesu melo, Jesu जिवनचलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेदूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दिनाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी लोटिसाची आनी तुज्या चाकरा विमिताची कापलीत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तशी पवित्र स्नाना बरोबर जेजू बरोबर ती मेली, तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची कापलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जुळीत मुखार मोल पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती झुजे भाग्यून धरून दोता आनी सोर काळी तुका मान उगड्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. Amen. Fret not, God loves you. Faint not, He holds you. Fear not, He keeps you. भियेनाका, देव तुजे सांगता कसा आनी तोच तुजें जिवीत खुशालकायेन शांती समाधानान भरता. जेजू आमचे काळजांत येता. आमकां सगल्यांक हो संतोश ही खुशालकाय वांटो. ह्याच जेजूच्या जेवणाच्या बोडान आमचें जिवीत खुशाल संतोशान भरलेलें देवाचेर पातयेवन आमी जिवीत सारूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षयता. तशें तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां थाणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दवरतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय
तुझे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवय असो. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककळत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची ककळत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. उचांबोड जाल्ल्या शिसांची काळजां आपल्या विश्वासान बोदतलो जेजू आमकां एक एकल्याक आपल्या जेवणान पोसता. आमच्या जिविताच्या आव्हानांक आडकोडींक त्रासांक फुडो करून ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटू घेतली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D22 जिओनो जिओनो पान पानासानीनो. D22 पेज 59.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ले स्वयंभाग तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आतांच आमी घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज मन खुशाल कर. तुजी घोटाय आमकां दी आनी अशें आमचे दोळे सर्गीच्या वस्तूंचेर लावन जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. बावमडीनो, आयतारा दिसाक 12वीर आमचो फादर बॉरिस डायस आमचे इगोजेंत आपलें पयलें मीस करतलो. दिनवासनेचें मीस 8 वरांचेर. आमी सगळीं ह्या मिसांत वांटो घेवंक येवया आनी एके भशेन आमचोय उपकारी मन ताचे सोबीन दाखोवया. तो 12वीर आयतारा दिसाक 8 मीस तुमचे बसत सगळे ताळगांवचे भाव भयणां बसत भेटयतलो. ताचे बरोबर आमी तुमचे बसत मागतल्या. तर दुसऱ्यांकूय सांगचें, 12वीर सकाळचे 8 वरांचे मीस आमचो नवो यादनीक फादर बॉरिस डायस आमचे आल्ताराचेर आपले मीस करतलो. हांगा तो वेदीची सेवा करतालो फाटलें 1 वर्स. हे मीस तो त्या दिसाक भेटयतलो. जाता तितली आमी येवया, ताका आमची पोरबीन दिवया, थोडो वेळ ताचे सांगाताक रावया. आनीक तिसरें मीस 9:15 आसा तें 9:30 सुरू करतले आमी. 9:15 मास वील बी एट 9:30. मीस काबार जातूच आमी सांगाताक केक कातरतले आनी ते उपरांत इल्लीशी चाव पाणी सांगाताक नवे फादराचे बराबर आमी घेवया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन खुशाल जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. जेजू सोमी F8 पान 209, F8 पेज 89. सदां भाशेन फाल्यां 6 वरांचेर सांजे मीस आसतलें आनी त्या उपरांत सांतिस्मा मुखार मागणी आसतली. 8 वरांचेर आशिर्वाद. सदां भाशेन फाल्यां 6 वरांचेर मीस आसतलें सांजे शुक्रार जाल्ल्यान आनी त्या उपरांत एडोरेशन, सायलंट एडोरेशन टील 8 o'clock. बापाचे मोहिमेत परगट करात. जेजू सोमी बापाचे मोहिमेत परगट करात. जेजू सोमी देवाचे सोल गळे साचे धोई देवाक ओडवी करू. जेजू व्हडाय दाखयली ना, व्हडाय दाखयली ना. बापाचे